मग भावा बहिणीनो, एक टीचर अर्नस्ट हेमिंग्वे हो फामाद बरयणार, ताका शाळेंत आसतना ताका सांगता, अरे तू कसलो उपयोगाचो न्हू, तुका बरोवंक येना, तू कितें बरयतलो, बरयणार जातलो. कॉलेजीन डिबेट कोच वाद विवाद करूंक तांकां शिकयतात. तो एक प्रोफेसर फुलटन शीन, तो कार्डिनल जालो, कार्डिनल फुलटन शीन ताका कॉलेजीन आसतना सांगता, अरे तुका भाशण करूंक तुजें जायना, तुजें सारकें उलोवंक जायना, तूं भाशण कितें करतलो, प्रवचन कसो दितलो. आनीक एक म्युझिक टीचर, मुजगाचो टीचर एनरिको कारुसो, फामाद म्युझिशियन, ताका सांगता, तुजे कडेन तुका गीत गायन करूंक तुजे कडेन जायना, तुका सूर तुजो ताळो ना, तूं कसो गायनकार जातलो, म्युझिशियन जातलो. तेगूय मनीस धारून भियेना आसले, देखून ताणें तांकां फुडो करून ते शकले तांच्या टिचरांक, तांचे परिस्थितीन. आनी हुशार मनीस विद्वान जाले. कार्डिनल फुलटन शीन, अर्नस्ट हेमिंग्वे हो लेखक, फामाद वर्ल्ड वायड फेमस रायटर, आनी एनरिको कारुसो म्युझिशियन, सिंगर. तेच भाशेन म्हाका भावीन आमची आवय बापूय जावं शाळेन टीचर आमकां तांचे नाकारात्मक वागणुकीन भुरग्यांक उंच सरोंक दिना. भुरग्यांची हावेस, तांची स्वप्नां तांकां पूर्ण करूंक दिना. पूण जेजू तसो नासलो. जेजून एक फुटलोली बॅट मोडचो ना, न्हय म्हूण धुवन व्हरती दोशीर तो कधीच पालोवचो ना. A bent reed it did not hurt, nor did he put off the candle. सो असले स्वभावाचे जावं दोनी वाचपांनी म्हाका बाकणार जेजू आमकां आपयता. आमकां बरें केल्लें जाय तर आमी दुसऱ्यांचें बरें चिंतूंक जाय. आमी आमकांच आवडना, आमी मानून घेवंक जाय आमी देवाची देणी आमच्या आवय बापायक, आमच्या समाजाक, आमच्या फॅमिलीक. सो आमी देवाचो शीण करता जेन्ना आमी आमकांच आमची देवान दिल्लें देणें जिवीत आपुरबायेन पळयना, मागीर दुसऱ्यांकूय त्रास करता आनी आमकांय आमच्या जिविताक त्रास करता. सो दुलोबाच्या काळजाक जावं, खालतीकायेची जावं, मोगाची, कुरपेची, दोयेची जावं, ह्या मिसान आमी मागुया.